शाळेक शिक्षक दिवपा खातीर एडीआय कडच्यान रिस्पॉन्स मेळना म्हूण धावशिरे शाळेच्या भुरग्यांक घेवन पालकांनी एडीआयचेर मोर्चा व्हेलो. गेले 2 दीस एजिटेशन करतले, क्लासी बॉयकॉट केल्ल्यो. कित्याक तर आमकां टिचर नाशिल्ले, म्हळ्यार आमकां एक टिचर जाय आशिल्लो, तो परमनंट जाय आशिल्लो. पूण आमी तांचे कडेन काल येवन एडीआय दोनी एडीआय आनी एडीएमा कडेन डिस्कशन जाल्लें. तेज्या नंतर आमी तांकां कितें सांगलें, जो टिचर दितलो आमकां तेजे आमकां एश्युरन्स लेटर जाय की हो टिचर तुमी एकाडेमीक इयर 2018 ते 19 एप्रील पर्यंत हांगा रावतलो म्हणून एश्युरन्स जाय. नाजाल्यार आमी तो एक्सेप्ट करपाचो ना. कित्याक सांग पळया, जर आज टिचर येयलो आनी फाल्यां म्हटल्यार आपूण बरो ना, सीक म्हटलो गेलो जाल्यार आमकां परत प्रॉब्लेम एरी म्हाजे मागले परत आमकां हांगा सगळे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटले. म्हणजे तेज्या प्रमाणे काल येयल्ले तांकां आमी परत धाडले. सो आज परत ऑलरेडी आमी प्रेस मिडियाक आनी तांकां एडीआयक सगळ्यांक सांगलेलें की आमी आज फोंडा येतले म्हणून, कित्याक जर तुमी पावना. पूण सांगले त्या प्रमाणे ते आमचे कडेन एडीआय पावना आनी कांय तेंचे कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स मेळना. सो आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन स्कुलाच्या फोंडा पावले हांगा एडीआयच्या ऑफिसान. पूण एडीआयन मुळाव्या शाळेच्या शिक्षकांचो सगळ्यांकूच उणाव आसा. And from tomorrow onwards regular classes will commence. Total teachers, there are 82 students and they are admissible for 3 GPSTs and 1 TET. So altogether 4 teachers will be there in the school today. Till the academic year 2018-19 they will be. We are running short of teachers. We are adjusting here and there, and we have also asked for 25 teachers more. And the government is going to recruit some 182 teachers. And in a short time, when we get ample of teachers, we will be able to give the teachers to all the schools. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.